बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आयच्या संवसारांत जशी आधुनिकता चडटा तशेंच मनीस जायत्या समस्यांक, कश्टांक आनी दगदणेक बली जाता. जायते फावटी जिवीतच नाका म्हणलो निर्धार येवंक पावता. आज आमी नियाळची जेजूची कुर्साची वाट जैताची निशाणी. हे कुर्सा वाटे वेळी आमची जिणेंत, कुटुंबांत, शेजाराक, वाड्यांत आनी समाजांत आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदणी जेजूक समर्पण दिवया आनी जैत व्हरूंक करपा मागया. सोम्या, जेजू आमचे खातीर कुर्साचें मरण मरून आमची सोडवण केली. तुका मेळ्ळ्या कश्टा मरणा वरवीं तूं निराशे जालो ना. तुजी वाट तूं समकालोय आनी जैतेवंत जालोय. तुजे बरी जावंक आशेतल्या आमी आमची जिणेची कुर्सा वाट चलोवंक आमकां तूं आदार दी. तुजे कश्ट नियाळून आमची जिणेंत येवचे कश्ट धैर्यान सोंसूंक गरजेचें दृढ म्हूण आमकां फोव कर म्हूण मागता. गीत संपो एक. मोसोशी कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडेन कश्टा दुखां हांव कुर्सार पोटलून धरता. कुर्सातय कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सार पोटलून धरता. कुर्सा बोगलेक म्हाका दवर तुजो शिसा रावच्याक हांवें देंवता थंयतावन कुरपेशीवर रावोंक तरी तुजे सोवे. कुर्सातय कुर्सातय हांव पातयेणी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सार पोटलून धरता. पयलेंच तेसाव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. पिलाताच्या अधिकाराची आशा जेजूच्या खुर्सा मरणान सोमता. अधिकारा मुखार जिवाक मोल ना जाता. अधिकार, स्थानमान आनी पयशे मोगाचे जाल्ल्या वेळी मनशाचे मतीक सत नीत म्हणले शब्द परखी जातात. वायटाचो प्रतीक बारबास ताका सुटका मेळटा तरी सत जेजू कैदी जाता. लोकांच्या थाळ्याक पिलाताचो अंतस्करणाचो थाळो नपैस जालो आनी तो परगट रितीन सताची खून करून मरण म्हणलें थापाड जेजूचे जिणेर मारता. पिलातान केल्ले हे चुकीच्यो प्रथियो आमच्या समाजेंत दराळ आसात. मतांतराचो आरोप रुजू करच्या खातीर
कोर्तीक आपयिल्ल्या साक्षींनी आमकां कोणेंच कन्वेट तर करूंक ना म्हूण स्पश्ट सांगलें. मध्य प्रदेशाच्या कोर्तीन 88 वर्सां प्रायेच्या याजक लुईसाक आनी 3.5 वर्सां प्रायेचे सिस्टर ब्रिंदीक मतांतराच्या आरोपाचेर 6 वर्सांची जैल शिक्षा आनी 500 रुपये दंड घालो. नीत दिवचे कोर्तींत उक्त्या उजवाडाक अनितीचें फैसल जालें. अधिकारा खातीर, नांवा खातीर आनी पयशां खातीर अंतस्करणाच्या ताळ्याक कान दिनासतना कर्तव्याचो दुरुपयोग करून निरापराध्याक अपराधाच्या काट्यार उबो करतना पिलातान जेजूर वाचयल्ल्या अनितीच्या फैसलाचें पुनरावर्तन जाता. मोगाळा सोमया अनितीचें तीर्प म्हजेर वाचलेल्या वेळार तूंच म्हजें प्रेरण आनी बळ जा. म्हजेर आयिल्ले कश्ट सोसूंक तशेंच खंयच्याय संदर्भार कोणायचेरी हांवें तीर्प दिना जावंक म्हाका आदार दी. सोमया काकूळत आमची कर. सुमिया काकूळत आमची कर. सदैव माये मोगता उपकार कसय गाय म्हज्या काळजान कुडसार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 3. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तोस सांबाळता तो धा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तोलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या ताळणेंत सांपडतना अंधकारांतल्या त्या पासान कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तोलो पोंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. समाजेंत 4 तरांचे मनीस आसात. पयल्या वर्गाचे जिणयेंत कितेंय वायट घडत या वायट मेळ्ळ्यार देवाक आनी नशिबाक पुरपुरतात. दुसऱ्या वर्गाचे जिणयेंत बरें मेळ्ळें तर हे म्हजें भाग, ते म्हजें नशीब म्हूण कुशलकायेन दीस सरतात. तिसऱ्या वर्गाचे आपणाक मेळिल्ल्या बऱ्यापणाक कश्ट आनी वावंट मेळोवन अभिवृद्धी करचे परिश्रमी तर चवथ्या वर्गाचे आपणाक मेळिल्ले वायट आनी कश्ट सयत आशादायक दिश्टीन स्विकार करून मेळिल्ले कश्ट संतोशांत बदलचे, मेळिल्ले वायट बऱ्यापणांत परिवर्तन करचे देवोत. अन्यायाचो कुरीस जेजूच्या कांदार आयिल्ल्या वेळार जेजून तो कुरीस इन्कार केलो ना वा कोणायकी तो पुरपुरोवंक ना. ताका मेळिल्लो तो नालिसायेचो आनी कोटेपणाचो गुर्त मनशा कुळाच्या सडवणेचे हातेर करच्याक ताणें तो स्विकार केलो. कुरीस स्विकार करचो जेजू वायटांतावन बरें काडूंक शिकोवचो वर्तो गुरू जावन आसा. खरी सुटका आनी खरी सडवण आटापुन्नासची जिणयेंत आयिल्ल्या कश्टांच्या, सलवणेच्या आनी बेजारायेच्या कुर्सातावन सुकारी मारच्यांत न्हय, बगार ते स्विकार करच्यांत. सोम्या जेजू
तुवें म्हणलें कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया हांव तुमकां विशेव दितलो. आमकां सावकासाय दिवच्या खातीर आमचें वजें तुज्या कांदार घेतलें. तुजें हें बरेंपण आमी नियाळतना आमचें कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक आमकां कुमक कर. सोम्या काकूळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय गीत संको 4. सर्गे धावून जेजू संसारी आयलो निज देवू आस्तानीस मोनीस जालो निज देवू आस्तानीस मोनीस जालो. आस्तान देव सर्गेसो रसनारांच्या बोडव्यासो संसारी घेतलो रुकार पातकी मनशांचो संसारी घेतलो रुकार पातकी मनशांचो शेकी पावतास वेळतासो आपल्या बापा लागी वेसो मोगू केलो मनशांचो शेवट पर्यंत तांचो मोगू केलो मनशांचो शेवट पर्यंत तांचो. तिसरेंच तेसांव जेजू पयल्या पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनशांक पातकातावन सोडोवच्याक जेजू मनीस जावन संवसारी आयलो. तो देव तरी तो सर्गार्थावन भुमीचेर देवलो. मनशाचें पाताक कितलें कठीण. देवाक मनशाच्या पतकान कुर्सापंदा शेवटिलें. राजावीक संवसारांत बुद्धवंताच्या पंगडांत अंतरळार सोडून कीर्त आपणायलेले आनी उंचल्या स्थानार पावुल्ले हिरो हिरोईन जातात. लोक तांकां अनुकरण करता. ती तांकां एक प्रेरण आनी एक पंतावन जातात. पूण कितलो तेंप हो हिरो हिरोईन मुखेली जावन उरतात आनी कितलो तेंप लोक तांकां अनुकरण करीत. थोडो तेंप मात्र. पूण हर एकल्याच्या जिणेक प्रेरण दिवचो आनी हर एकल्यांक अनुकरण करीत जाल्लो एक हिरो कुर्सापंदा पडलोलो जेजू. जेजूच्या राज्यांत कोणाक कस निराशा ना, कोणाक कस सलवणी ना. कित्याक थंयसर पडलेल्यांकी बरोसो आसा. मनीस जाल्लो देव पडटा आनी उरता. अशें पडलेल्या मनशांक उठोवन मुखार वचूंक अवकाश आसा म्हणलें बरवशाचें किर्ण तो आमचेर फांकयता. देखूनच पातकान पडलेले कितलेशे मनीस पातकांतावन उठून पातकाक पाठ करून पवित्र सभेन सांत भक्त जाल्यात. जेजूचे आदर्श काणगेले तांकां तें साध्य जालां तर म्हाका आनी तुका तें असाध्य गी. सोम्या जेजू तुवें कुर्सापंदा पडूंक कारण जाल्ल्या म्हज्या पातकाक हांव रडतां. तूं देवाचो पूत तरी कुर्सापंदा पडलोय. पाता कितले मारेकार म्हूण म्हाका शिकय आनी पातकांतोन पयस रावंक म्हाका कुमक कर. सोम्या काकूत आमची कर.
सदैव माई मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 7. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು, ನನ್ನ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು, ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹೋಗುವೆನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. चौथें मरी आपल्या पुताक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. इस्कॉलांत बरें शिकोवन परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन पयलें स्थान आपणायिल्ल्या वेळार वा खेळांत जिखून पदक वा इनाम हाडून वेळार घरांत आवय बापायक कितलो संतोश. सगळ्यांनी पळोवचें बरी उक्ते शोकेजींत तें पदक दवरतात. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक तें इनाम तें फलक दाखयतात. पूण कुर्सा वाटेर एक निर्भागी आवय तिच्या पुतान जोडिल्लें पदक पळोवन रडता. ती निर्भागी आवय मरी आनी तिचो पूत जेजू, आनी तें पदक जावन आसा कुरीस. बरें केल्ल्याक तिच्या पुताक मेळिल्लें तें पदक मरयेच्यान अर्थ करूंक जायना तसलो एक व्हड मिस्तेर. जेजू कुरीस अकमणाचो संकेत घेवन वेताना ताची आवय ताका भेटता. ती उलयनात, पूण त्या मौन संभाशणांत उलोवन सांगच्या परस चड एकामेकांती समजूंक प्रयत्न करतात. आपणाक संपूर्ण रितीन अर्थ केल्ले मरयेची भेट जेजूक ताचे कुर्सा वाटेतावन विचारीत करिना. भागार ती भेट ताका आदार आनी प्रेरण दिता. मोगाळा सुम्या कश्ट आयल्यार व्हड न्हय, वोस पुता मुखार वच, धैर्य सोडिनासतना मुखार वच. स्वता खातीर निती खातीर झूज. हांव तुजे सांगाता आसा, हांव तुका समजता म्हणच्यो धैर्यादीक स्त्रियो आमच्या समाजींत आमच्या कुटुंबांनी आसाशें कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 5. कुर्सा मोळे दुखी माता कंतेस चिंतेस उबी रावता. पुतू कुर्सा रूम करता. आस्कार हुस्कार तिसड सोस्ता. कंतीन बोडून रोदान करता. बाकी काळी पापसी
Iklikan moribo sanggata taruh kursan bolta mata pole naskal volta agar vodi potacho. पंचवें स्तेसांव सिरेनेसो सिमांव जेजू कुकुरीसवांव कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. दीसभर काम कर पुरासनेन घरा वेताना तो लोकां जमो पळयता. ती बोब आयकता. सिमांवची आतुराय सडता. कोण तो अपराधी आनी ताचो गुन्यांव कसलो म्हूण जाणा जावंक एक एकल्या लागीं विचारन लोकां जम्यांत मेळोवन मुखार तिळताना एका सोजाराचो बळादीक हात सिमांवच्या कांदार बसता. कांगाल जावन आपणाची सूख कितें म्हूण विचारच्या आदींच जेजूच्या कुर्साक कांद दिवंक ताका आदेश मेळटा. आपणाक कित्याक जाय आसलें हें काम म्हूण चिंतून पुरासान जाल्ले कुडीन आनी दुकां भरिल्ल्या दोळ्यांनी सिमांव कुर्साक कांद दिता. मुजें जूं स्वादी मुजें वजें हाळू. जेजूची ही उतरां सिमांवन आयकल्यान वा ना पूण जेजूच्या कुर्साची जडाय वळोवंक जेजूक आदार दिल्ल्या ताचे दोग पूत रूफ आनी आल्सेंद पवित्र सभेचे दोग वीर जातात म्हणून चारित्रा सांगता. सिरेनाचो सिमांव खुशेन न्हय वत्तायेक लागून जेजूच्या कुर्सा वाटेंत वांटो घेता. हाचो परिणाम जावन सडवणेचें देणें जोडटा. जेजून आमच्या पातकां पासत कुर्सार ववयल्लो नीज पूण सिरेनाच्या सिमांव परी आमचे कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान आमी वेची गरज आसा. सडवण म्हणल्यार पयशे आनी दुकानांत मोलाक घेवची वस्त न्हय. बागार तें देवाचें देणें. देखून सडवण मेळजे तर मीस भेटयल्यार आनी वाती पेटयल्यार पावना. बागार तें मीस जियेवची आनी समाजेंत एक जळची वात जावची गरज. कुर्सा वाट केल्यार पावना. ती हांवें जियेवंक जाय. तोवळ हांव बागी. मोगाळा जेजू तुज्या कुर्सांतय म्हाका बाचावी आनी बरवोसो मेळटा. सिमांव परी म्हज्या जिणयेची कुरीस वोवोवचें विशेश देणें म्हाका फावो कर म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसय गाय म्हज्या कळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको सो गुणव्या सोल्ल्यासो दिलोय मंदामेन मोगासो पाळ्या तो आदेश सोम्यासो करा मोगे कामेकासो तुसो मुखरच्या मनशांसो मुकर शिकितें तर फायदो कर्मोक तुझ्या दुस्मानासो तोवळ तशेंच क्रिस्तासो कर्नास्त मोग दिसत्यासो
कसो करशीना दिसत्यांचो जेदना करताय मोग भावांचो तेदना करताय तो देवाचो तुझो मोकरच्या मनशांचो मोकरशी कितें तर फायदो कर मोग तुझ्या दुस्मानाचो तोवर तुशीस क्रिस्ताचो. सोवेंस तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. शिपायांनी जेजूक धरलोसू पेद्रूचें धैर्य नपयस जालें. मोगाच्या शिसांची आत्मीयता मायाक जाली. ती कोडू काल्स पिवंक शकता म्हणले जाकोब आनी जुवांव जेजूच्या कुमकेक आयले नात. उंड्या मसलेचें जेवण जेवन दादोशी जावन जेजूक राय करूंक मुखार सरलेल्या हजारो लोकां पैकी जेजू निरापराधी म्हूण साक्ष दिवंक एकलोय आयलो ना. उपकार जोडलेले मनीस जेजूक विसराले. जेजूक कुमक करूंक आनी जेजूचो कुरीस भोवंक सिरेनाचो सिमांव आयलो पूण वत्तायेक लागून. ह्या सर्वांनी करूंक नासलेलें काम केलें धैर्यादीक श्री वेरोनिकान. करनी ल्हान तरी परिणाम उरतो. करनेन आपणाची बिरमत दाखोवची एक व्यक्तीपुणी आसा म्हणलो संतोश जेजूक जाल्लो जायचे. देखून ताचें रुपणें तिच्या तुवाल्यार कसलें. हर एक पोटी पयल्या थंय बरी करणी केल्ल्या वेळार जेजूचें रुपणें तुवाल्याचेर न्हय आमच्या काळजाचेर कंसता. तेच परी हर एक बरी करणी करून फाटीं केल्ल्या वेळार जेजूचें रुपणें आमच्या काळजांत कंसना. पाप बिरमोत तशें जावंक नजो आसलें अशें 100 पुटी सांगचें प्रास. जाल्लो अन्याय सारको करूंक कांयपुणी कार्याळ येवजन गरजेचें. सोम्या दुबळीकाय पिडाशिडा बेकारपण म्हणल्या कुर्सापंदा पडून कश्टूंच्या आमच्या समाजीक वयर हाडूंक येवजना घालतना ती कार्य रुपाक हाडूंक हांवें प्रयत्न करूंक तुजो आदार दी. कश्टादल्यांचे कश्ट पळोवन बिरमोत उसारतना तांकी पुरतें कुमोक दिवचें उदार मौन म्हाका दी. सोम्या काकू तामचीकर तमचीकर सदैव माये मागता उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत सोंग तुझ्या विण्याक सबक सर्यो आसा तांतली एक जावका अत्रेकता. तुझ्या विण्याक सबर सर्यो आसा तांतली एक जावक अत्रेकता. तूं विणे खेळताना सरी मुक्ती स्वरान करतेली मोदना तो बोळ करतेली. तुझ्या विण्याक सबर तांतली एक अत्रेकता. तूं विणे खेळताना कर्जाचो मौन काड तुटतलो तुझ्या गायनांत एक जातलो. तुझ्या विण्याक साबार सर्यो आसा तांतली एक जावका अत्रेकता. सातवें तेसाव जेजू दुसरे फावटी कुर्सापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता. राती 11 वरां पर्यंत काम कर उपरांत न्हिदोन सकाळीं 5 वरार उठोन सगळें काम केल्या उपरांत
कामाचे भुरगे शांती सोप्या वयलो कोयर झडटा तरी दोळ्यांनी देख आशेतात देखून थोडो कोयर तेणे उरता ते सगळे ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಗುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ म्हणल्या उतरा बराबर धनिनीची खोटो शांतीच्या पेंगटार बसताना ओ अम्मा म्हणल्या उतरा बराबर सारोने सांगता शांती धरणीर पडता कुर्सा वाटेर जेजू कुर्सा पंदा पडलो तोच सोमी आज शांती थंय गुलामपणाचे संकेत सारोने सांगता धरणीर पडता कुर्सा पंदा पडलो सोमी मुखार गेलो कित्याक ताचो ध्येय खालवर पर्वत धरणीर पडलेल्या शांतीन उठोन ताचें काम मुंदरूंक आसा राती 11 वरां पर्यंत न्हय बगार म्हयन्याचे अखेर पर्यंत तोवळ मात्र ताका 5,000 रुपये सांबाळ मेळटा कुर्सा पंदा पडलो सोमी आज आमच्याच घरांत पडटा गी थोडे फावटी तो गुलामपणाच्या कुर्सा पंदा पडटा थोडे फावटी तो आयकोन जिरोंक जायना तसल्या खबरो म्हणल्या कुर्सा पंदा आनी थोडे फावटी तो दुबळीकायेच्या कुर्सा पंदा आनी थोडे फावटी पिडा शिडा म्हणल्या कुर्सा पंदा हेर थोडे फावटी वायट सवयांच्या कुर्सा पंदा वेगवेगळ्या सुवात्यांनी वेगवेगळ्या मनशां थंय सोम्याच्या पडण्याक हांव कारण जालें गे दयाळा जेजू तुजें हर एक पडणें तुजे कश्ट तुवें वारायिल्लें अमलीक रगत आनी तुजे कुडीचेर जाल्ले ते घाय आमचे थंय तुजो अपरिमीत मोग उगडाप करतात जेजू तुज्या गाया वरवीं आमकां गूण कर जेजू फातकाचे गाय जावन पडच्या निर्भागी स्थितींतलें तूं आमकां राख सोमिया काकूळ तामची कर सुमिया काकूळ तामची कर सदैव माये मागता उपकार कसंय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे गीत सोंको 9 कुर्सास रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्त कुर्सा अमरुकाक पोटलो धरलाय सोम्या सळमान होगा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा अमरुका पोटलो धरलाय सोम्या सळमान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा 8वें तेसांव जेजू जेरुझलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता थोड्या वर्सां आदीं एका पावशिल्ल्या दिसा एकलो ब्रदर पिडेस्तांची भेट करून तांकां बुजोवन दिवंक वेनलॉक आस्पत्रेक गेलो आस्पत्रेच्या खटल्यार एक पिडेस्त न्हिदोन आशिल्लो म्हयन्या घटल्यान थंयच न्हिदोन आशिल्ल्या ताका आस्पत्रस्त ताचें घर लागीं वसान तर
आपडल्यार पिडा येत म्हणल्या भिरांतेन ब्रदर पयस रावून पिडेस्ता लागीं उलयतालो. पिडेस्ताच्या मोगान न्ही, बगार एका संघाची ड्युटी करच्या मनोभावान. सर्ते प्रमाणे ब्रदरान आस्पत्रेक वचून पिडेस्तांची भेट करूंक आसली. एका वाटेन पिडेस्तांची भेट कर तांकां बुजोवन दिवची ड्युटी, आनी एका वाटेन पिडेस्तां लागीं गेल्यार पिडा बदलात म्हणली भिरांत. ब्रदराची परिस्थिती कात्रीन सांपडल्या बरी. ब्रदराची भिरांत समजून पिडेस्तानच ब्रदराक समजोवंक आनी बुजोवंक सुरू केलें. पिडेस्तांक भेट दिवंक गेल्ल्या भलायकेवंत मनशाक पिडेस्तान बुजोवन दिवचें तें एक अपूर्व दृश्य. जेजूची कूड मारांनी बेसां गेली. काण नासतना, विशेव नासतना ती नित्रांनी जाली. माथ्याक कांटे तोपतात, खांद्यार भारादीक कुरीस आसा. असल्या परिगतेन जेजू आपणाक बुजोवंक आयिल्ल्या स्त्रियांक बुजयता. कुरीस वावोवचे ते कश्ट वावयतल्या जेजू प्रास पळयतल्या स्त्रियांक जाल्ले जायजय. देखून तांकां तो बुजयता. आपले कश्ट विसरून आनेकल्याच्या कश्टांक पावचें देवपणाचें लक्षण. समयान जेजू म्हजेर आयिल्ल्या कश्टां अनवरां विशयन चिंतून करगोवच्या बदलाक आनेकल्याचे कश्ट समजोवंक एक वाट जावं दी. तुजे बरी कश्टांत आनेकल्याच्या कश्टांक पावचें बोळ म्हाका फावो कर. सोमया काकुडदामची कर. सोमया काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसे गाय मुझ्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको इकरा. पापियन्न रक्षणेಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದ ಓ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸದಾ. ಶಿಲುಬೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ತೂಗಿ ಮೃತ್ಯುವಪ್ಪಿದ ಪರಮ ತ್ಯಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಮಣಿವೆನ ಸದಾ. ಪರಮ ತ್ಯಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಮಣಿವೆನ ಸದಾ. ಪಾಪಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದ ಓ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಸದಾ. 9 स्तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. लजे कांटेर आदलोन पडलो चाणक्य आनी मुखार त्या कांटे वरवीं कोणेय पडना जावच्याक आपूण पडोवंक कारण जाल्ली ती लजे कांटी पाळा समेत हुमटून काडूंक पाटी आयलो. कुरीस घेवन सोलसो जेजू पडलो. न्ही लजे कांटेक आदलोन बगार मनशाच्या पातकाक. जेजून कुर्सापंदा पडशें केल्ल्या त्या पातकाची कठीणाय वर्ती. आपणे पडोवंक कारण जाल्लें मनशाचें पाताक हुमटून काडूंक जेजू परत उठता. तो पाटी येना बगार मुखार चलता. मुखार कालवार दोंगरार. थंयसर कुर्सा मरणा मुखांत मनशाचें पाताक ताणें नास केलें. मनीस पडटना मनशाची अस्कतकाय कळीत जाता. पूण जेजू कुर्सापंदा पडटना जेजूच्या मोगाची सकत परगट जाली. मनशाच्या मोगा खातीर आनी मनशाचे सोडवणे खातीर
जेजू पडटा. देखून जेजूचे हर एक पडणे मनशा ते जेजूच्या मोगाचें उगडापण. दयाळा जेजू, तुवें कुर्सापंदा परत परत पडचें हांवें परत परत आदारच्या पातकाचो गुर्त. तुजें हर एक पडणे तुवें वारयिल्लें रगत म्हजें तें तुजो मोग उगडापें करता. जेजू, तुज्या पडण्या वरवीं म्हाका सुटका मेळ्ळी. ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दिताना आनी मुखार पातकाच्या गाया वरवीं नासाक वेचे स्थितींत तूं म्हाका राख म्हूण परतता. सोमया काकुळतामची कर. सुमया काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई काय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत सोमको 19. नितळ म्हाका कर सोमया, निर्मळ म्हाका दवरतो. संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. पयस तुजे थावन पयस प्रयाण हांव करता, तुजे थावन पळ घेता. पूण म्हजो देव करी संगी आसाय तूं, मोतूस वाडाव कानी सताक बोडो. नितळ म्हाका कर सोमया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. 10 दिसा जेजूचे आंग उस्तूर काडून विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू मनीस जालो आनी पाताक एक सोड आमच्या गतीन जियेलो. मनीस एक वस्त न्हय, एक व्यक्ती. देवाच्या स्वरुपाचो ताका रचला, देखून ताका मान आनी गौरव फावो. त्या दिसा जेजून भोगुल्ले अपमानाक घड नातिल्ली. ताचे आवयन ताचे खातीर मोगान वळुल्लो, ताचे विणगेपण तापुल्लो दोगलो. दारूण शिपायांनी लोकां मुखार वणकाण ताका विणगो करतना जेजू कसलीच आडखळ काडिना, आपणाचें प्रतिभटन दाखयना. मनीस जावन संवसारी येतना ताणें देवपण लिपयल्लें आनी कुर्साच्या वाटेर विविध सन्निवेशांनी ताचें मनशापण उगडापें जालें. आमच्या मोगान ताणें ताकाच संपूर्ण तरान खाली केलो. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार आमी आमकांच इन्कार करचें, सर्वस्व सांडचें आनी देवूच आमचो आदार म्हणचें. आमच्या आनी हेरांच्या कुडीचो मान आनी गौरव राखचें आमचें कर्तव्य. आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां. तसो पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करता म्हणलें सत आमी मानून घेवंक जाय आनी आमच्या कुडीची मानसुगी सांबाळूंक जाय. पूण आधुनीक आनी नवे सवाचो वसो मनशा जिणी गिळीत आयला. नवे सव्याच्या नांवान मनीस खाशेलपण होगडावंक पावला. मनशाच्या मानसुगेक तात्वार आयला सो दिसता. मनशा जिवाचे मोल, गौरव, मान आनी मर्याद उणी जावन वेचें पळोवन आमी जागृत जावंक जाय. ह्या सर्वांक आमी कारण जाल्यांव गाय म्हणलें वारून पळोवया. आमचे खातीर सर्वस्व समर्पिल्ल्या सोडवणदारा, तुजे खातीर आमकांच खाली करूंक आनी पेल्याच्या मूळ गरजांक स्पंदन जावंक तुजो आदार दी. समाजांतल्या संस्कृतींतली बरी मावल्या मस्तीन अशें
ती उखोळून धरचें प्रयत्न करूंक मनशा जिवाचें मौल्य राखूंक आमकां प्रेरीत कर. सोम्या काकुळता आमची कर. सोम्या काकुळता आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंचय गाई म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 15. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीठ नासलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो. मी कितलो उदार काकुळतीचे भांडार सर्वांक दिता आदार भोगसूंक सदां तयार. रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सार आमचे पासोत दीस रात मागता तो सर्गार क्रिस्ताचो मोगतो. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जायतो मीठ नासलो क्रिस्ताचो मोगतो. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजू जल्मल्ल्या वेळार उदेंतीच्या त्या गारायांनी जेजूक भांगार दुंपू रक्तांबळ भेटयल्लो. ती रायाक सहज जाल्ली काणीक. उण्या मासलेच्या अजापा उपरांत लोकांन जेजूक राय करूंक पळयलें. सगळ्या शिसांच्या नांवान पेद्रोन जेजूक तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणलें. जेजू सर्गा संवसाराचो राय म्हणल्या अर्थान ताळयांच्या आयतारा हेब्रेव परजेन धरणेर वस्तूर हांतोळून हातान थाळयो घेवन होजान्ना दाविदाच्या पुताक म्हण बोब मारली. पूण आतां त्या रायाक गांव ना जाला लोक ना जाला. कुरो म्हणून खांट्याचो मुकोट माथ्याक तोपला आनी कुरीस म्हणल्या सिंहासनार उबारून ताचेर ताका खेळायलां. सुवार्ता परगट करच्या खातीर आनी लोकांक बरें करच्या खातीर कितलींशीं महिलां जेजू पांय वाटेन चल्लो. लोक बुकेल्ल्या वेळार दोळे उबारून हात उखल उंड्या मासल्याचेर आशिर्वाद घाल अजाप करून लोकांची बूक ताणें थांबयली. ल्हान भुरगीं लागीं आयिल्ल्या वेळार आपल्या पवित्र हातांनी ताणें तांकां पटलून धरून आशिर्वाद दिल्लो. पिडेस्तांक आपोण गूण केल्लें. मनशांच्या बरेपणा खातीर हजारो मैलां चलिल्ल्या त्या पांयांक आशिर्वाद दिल्ल्या त्या हातांक अनउपकारी मनशान इनाम जावन केळें दिलें. उपकार केल्ल्याक अनउपकारपण दाखोवचें आमचे मदें कांय उणें ना. सोम्या जेजू उपकारी म्हण उपकार केल्ल्याक दादोशी करता. अनउपकारपण ताचें मन दुखयता. काळीज बेसां करता. उपकारी म्हण म्हजे थंय रस. म्हजेर तुवें बोतिल्ल्या सर बेसांवांक हांव तुका अर्गां दिताना म्हाका बरें केल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागतां. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार कंचय गाई म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 16. स्वीकार कर सोम्या हे फूल जिणे म्हज्या सुखाचे धुळेन पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. दैवीक फुलां जेल्यान तुझ्या सैबीक जिणे
दैविक फुलां जेल्यान तुझ्या सैबीची वरवी मोजा सारके दीस फावो ना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणेन म्हज्या सुखाचे धुळीन पडोन वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. उदेल्लो सूर्यो बुडता फुल्लें फूल बावता फळ पिकता आनी जल्मल्लो मनीस मरता. आराम जाल्लें हरएकी अंत्य देखता पूण ह्या सगळ्यांच्या अस्तित्वाक कारण जाल्लो देव देवी मरता. तो मनशाक सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर मरता. ती घडी मनशा कुळाची सोडवणीची. जेजून कुर्सार उमकळून प्राण करच्या एका पिंतुरा सकला आपूण आपणाकच मरता तो हेरांक जीव दिता. आपूण आपणा खातीर जियेता तो हेरांक मेल्ले बरें म्हूण बरयलां. ही उतरां जेजूच्या मरणाचो अर्थ विवरितात. गोवांचो कण मातयेन पडल्या करीत तो एकोडोच उरता. मातयेन पडल्यार तो येतेश्ट फळ दिता. जेजून कुर्सार आपणाकच संपूर्ण रितीन खाली केलो. अशें आपूण आपणाकच मरोवन ताणें आमा सोमेस्तांक जीव दिलो. आमचेच भलायके विशांत आमच्याच कामा विशांत आमच्याच कुटुंबा विशांत आमच्याच बरेपणा खातीर दीस रात चिंतेल्या आमी केन्ना तरी आनेकल्या खातीर चिंतले आसा गी. विजा मेळच्या खातीर भलायके खातीर कामा खातीर शिकपा खातीर सैरिके खातीर नोवेना फाटल्यान नोवेनांनी रेतिरे फाटल्यान रेतिरेनी मागता. पूण जीणभर कटल्यार न्हिदल्ल्या पिडेस्तां खातीर काम नासतना बेकार भोंवतेल्यां खातीर सदांच लढाय ना समाधान रास करच्या कुटुंबा खातीर चिंतलें या मागलें आसा गी. जिणयेंत आनेकल्या विशांत कांयच चिंतिनासतना बरेंपण करिनासतना सगळें आमचे खातीरच उपयोग करता तर आमी जीव आसांव तरी आनेकल्याक आनी समाजेक मेल्ले बरींच न्हयवे. सोम्या जेजू मरण नव्या जिविताक एक दार म्हणून तुवें दाखोवन दिलां. म्हज्या जिवनांत आसच्या सोर वायटांक दिसपडते हांवें मरोंक आनी अशें नवो व्यक्ती जावन जियोंक तुजी कृपा म्हाका दी. सोम्या काकुळतामचीकर. सोम्या काकुळतामचीकर. सदैव माये मागता उपकार कसे काय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. गीत संको 18. जय तुका सोडवणदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जावन आसाय मोड मोगाने स्वातंत्र्याचे जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवणदारा जय तुका कुर्सा
जेजूच्या 13वें दिसांव जेजूची निर्जीव कूड मुरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. 30 आनी 3 वर्सां आदीं मुरयेन त्या बाळकाक आपल्या उस्क्यार घेताना तिका कितलो संतोश जाल्लो. त्या बाळकाचें तें हांसतें तोंड पळयतना देवाचें रुपणें तिणें देखल्लें. पूण आज तें हांसना, उलयना, त्या व्यक्ती तें चलन वलन ना. सगळी कूड स्तब्ध. सकड आवया परी मुरयेनी जेजू विशयन जायतें चिंतल्लें. पूण आतां ताची निर्जीव कूड उस्क्यार घेताना ताची फाटली जिणी तिका एक स्वपनशें दिसता. देवदूतान मुरयेक नमान देवाच्या कृपेन भरलेलें म्हणलें, एलिझाबेथीन स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणलें. जेजूची निर्जीव कूड उस्क्यार घेवन बशिल्ल्या मुरयेन देवदूतांची आनी एलिझाबेथीची उतरां उगडासाक हाडल्यार ती उतरां एक स्वपनशें दिसनान गे. मुरयेन जेजूची निर्जीव कूड घेवन बसयल्ली ती घडी संवसारांतल्या खंयच्याय मनशान जेजूच्या मरणा विशयन केल्ल्या ध्यानाप्रस नियाळाप्रस वर्ती. कित्याक मरी जेजूचें मरण नियाळिना वा चिंतिना. भगार आपल्याच हातांनी आपल्याच उस्क्यार ती भोगता. सोम्या जेजू आपल्या दोळ्या मुखार भुरग्यांक होगडोन घेतिल्ल्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. आपल्या भुरग्याचे वायट जिन्येतय दुकां घडोवच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. आपल्या उस्क्यार निर्जीव कूड घेवन बसयल्ली तुजी आवय आनी आमची आवय मरीस तांकां खरी बुजवण जावं दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सोम्या काकूळट आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कसई गाय मुझ्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे गीत संको सोदा बागी बरवोसो जेजू मोजो रोकार येव कष्ट आनंदाचो सर्गदायची हा बाळदेवाचो ताच्या रक्तान नितळ केलो हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णूंक तारोका हर एक दिसा हे मोजे गोंयान मोजी आशा वर्णूंक तारोका हर एक दिसा. 14वें दिसांव जेजूक नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संसार. खोल्यांक माटें आसा, सुकण्यांक गोटेर आसा, पूण मनशा पुताक माथें तेंकोंक सयत सुवात ना. ही उतरां कितलीं सत. जेजूची निर्जीव कूड आरिमातेयेच्या जुजेच्या फोंडान नेके पितात. हो जल्मातावन मोरणा पर्यंत आपणा खातीर कितेंय जमयनासतना कितेंच पुंजायनासतना संपूर्ण रितीन आपणाकच खाली केल्ल्या देवाच्या मोगाचो गुर्तू. हें म्हजें घर आनी तें म्हजें खार. हो म्हजो जागो आनी तो म्हजो दोरो. हें म्हज्या हक्काचें आनी तें म्हजें स्वताचें. ही म्हजी आस्त आनी ती म्हजी वस्त. वेळ पावतस दोळे दांपून फोंडान न्हिदतस हें सर्व कोणाचें. मनशान आपलो जीव होगडावन संवसारच जोडलो म्हणया हातूंत ताका कितें फायदो. आत्मो होगडावन संवसार जोडोन रडोंक जाय ह्या आत्म्या खातीर संवसाराचो त्याग करूंक जाय.
मोगळा सोमया हांवें कितलें जोडल्यारी आनी सक्कळ जोडुल्लें सांगाता घाल्यारी त्या वरवीं म्हज्या आवकाची एक गडी सयत चड करूंक म्हाका जायना. हें सत सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून म्हाका दिल्ल्या सर्वाचो बरो उपयोग कर. जाता तितल्या मापान हेरांक बरें करूंक गरज आसची सुटसुडाय आनी बरें मोन म्हाका दी म्हूण मागता हांव. सोमया काकुळदामचीकर. सोमया काकुळतामचीकर. सदैव माये मागता उपकार कंसय गाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्या जेजूचे. गीत संको 7. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ तनक एक घडी आमी निमाणे मागणे मागचे पयलें ह्या कुर्सवटे वेळार आमी केल्लो त्याग, ह्या कुर्सवटे वेळार आमी केल्लो नियाळ कोणा खातीर तुमकां भेटोवंक जाय तांचो एक फावटी उडास काडा. ह्या कुर्सवटेचें बेसांव त्याग कोणा व्यक्तीक तुमकां धाडूंक जाय तांचो एक घडी उडास काडा. जावं बरो तुमचे जिणेत सांगाती सांगातीन, तुमची भुरगीं, तुमचे इश्ट वा कोणीय तुमकां मागोवंक सांगलां तांचो वा पिडेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांचो कोणाक तुमकां हें बेसांव धाडूंक जाय एक घडी भर उडास काडन तांचे बसत मागा.
निमाणे मागणे. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. कुर्सेच्या मरणापर्यंत सोम्या जेजू क्रिस्ता, निमाण्या शुक्रारा तुवें चलयल्ली ती कुर्सावाट भोगले कश्ट आमी नियाळ्ळे. तुजे मुखार उबी रावून मागतना जायते बरे निचेव आनी निर्धार आमी घेता. आमची पातकी जिणी बदलूनची भास आमी तुका दिता. पूण अस्कत मनशा सैम आमचे घडयेन चलवता. त्याच कोट्या जिणयेक वेंग मारता. मोगाळ बापा, परत आनी परत तुका दुखोवच्या आनी अपमान करच्या निर्भागपणांतलें आमकां निवार. आमचे जिणयेक आसलेली दुस्मणकाय, मोसोर, ठगे, एकसरपण, गर्भपात, कुणी, अविश्वास असल्या पातकाच्या संकलितावन आमकां सुटताला पळय. बावटी जिवनान कश्ट दगदणी येत आसतना खुर्साक आमी पळोवन तुजेर भरवोसो दवरून क्रिस्तांव जिणयेचें पयण मुखारून व्हरूंक आमकां कुमक कर. ह्या खुर्सावटेच्या नियाळान आमचे कुरीस मोगान बापाच्या कुशीक काल्तिमान घालून घेवंक आमकां शिकय आनी सर्गींचें राज आमकां फोव कर म्हणून कालतेपणी मागता. आमेन. पापसाहेबाच्या इरादा पासून मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुझी खुशी सदा सदा सुख सदा. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां आणि आमचे सुखदा आमकां तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां आडवें पडोवंक नाका. पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले तुमी तुजी संगता स्नेह भितर तूं सुटे आनी सगळी फळ तुजे कुशीचे जेजू. मगे म्हच्या प्रेमे आमकां भोगल्या खातीर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आमी तशी आनी सदा सर्वदा. आमेन.